गीत गाऊया. A11 A11 पान 5. Tuam soro tuka postum roduneta Devo tuam so shivo Chivituka betondita Devo tuam soro tuka postum roduneta Tuam so shivo Jivituka betondita Bapa kunakatnya Untuk noi masasna Bapa kunakatnya Untuk noi masasna पाटी असल्यामच्या भावांक फुडें आपयता. फुडें बसूया. भावा फुडें ये, फुडें ये. देव बरें करूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचो मोग जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाच्या भयणी भावांनो, सेवा धर्मीक वरोस सोंपत येता आनी आयज आमी साद्या कालाच्या 33व्या आयतारा पवित्र सभा गोरिबांचो दीस पाळटा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा गोरिबां आनी भुरग्यां सवें दुलोबायेन चलुया सासणाचें जिवीत जोडचे दिशेन बोरवाशान जिवुया. आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू नव्यान येतलो म्हूण आमी बोरवाशान रावता. ताचे बेटीक आनी सासणाच्या जिविताक आमी तयार जाताना बऱ्या कोण्यांनी आमचें जिवीत नेटूंक गरजेचें. गोरिबां आनी भुरग्यां सवें दुलोबायेन वागल्यार सासणाचें जिवीत जोडचे दिशेन आमची पावलां आमी मारतले. हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागुया. आमची पातकां वळखून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Grisa
आनी शांतीच्या इशाक संसारी Ores mora deva surnichadaya Sorbon veda deva baba Ami tuka namaskar kota Ami tuka vivasa Tuja turoi vapaso Ami tuka Vakanta Tumya Jesu Krista Bapacha Ekhyas Bhuta Sumya Deva Devache Sheni Tu Samsarache Pap Kata Amchi Kakutko Bapaच्या उस्या पोसाय आमचे मागणे ऐकून घे त्या पोविताच्या सांगाती ते बापाचे मोहिमे जेसू ख्रिस्ता close to close to his word close to his word मागोया सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रचणार आणि धनी तुझ्या असल्या धन्याची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळ्ळो सो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सव्यांनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना मलाकेस प्रभाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप जोलट्या आकट्या पोरी एक दीस लागीं पावता आनी सगलीं गर्विश्ट मनशां आनी खोटें करतात तीं सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातलीं तांचें मूळ आनी ताळ दवरी नासतना लेगीन पावला तो दीस तांकां उलपायतलो दोळबाराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा पूण तुमकां म्हजे नांवाची भोक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्य परजळटलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली देवाचें उतर आयकलेले देवाच्या उतराक जबाब जातलो मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो सांगाताक म्हणूया मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो किन्नोऱ्यो हातांत दवरून वेगीं वेगीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पोरा गितां गाव तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्पोर रायाची तुणतुणीत वाखाणी कर जबाब मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो दर्या तर उपूट बोरला दर्याची गाज आयकून दी प्रितूम वस्ता जिवानी ताचोय आवाज आयकून दी नदयांच्यो ताळयो पेटूंक पर्वत आडूं संतोसान जबाब मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो सर्वेस्पोर पळे आयलो आख्खी प्रिथिवीची तो मनसुबी करूंक आयला मनशाची नीत करतलो आनी समेस्त परजांची न्याय नितीन जातली जोडटी जबाब मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो
भाग्यवंत पावलून थेसलोनिकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप। भावा भयणीनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणोत। तुमचे मदें आमी आसल्याव तेन्ना आमी बेकार नासल्याव, न्हय म्हूण कोणाच कडचें फुंक्या जेवंक ना। पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कोश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला। आमकां सोत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतलें। देखून आमी तुमचे मदें आसल्याव तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो: कोणाक वावर करची खोशी ना तर ताणें जेवचेंय न्हय। तुमचे मदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगळ्यांत घुसळटात म्हूण आमी आयकलां। तसल्यांक आपल्या हातांनी गोपचीप वावर करून पोट भरात म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालता आनी तांचे लागीं पोरातून मागता। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। शुभ वर्तमानाक उबी रावया। Hallelujah, घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। देव मंदिराची गजाल करून ते कांय बऱ्या फातरांनी आनी बाकीत दाणांनी नेटलोलें अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना, तसले दीस येतले तें सामकें मोडून उडयतले। तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडतलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चत्रायेन रावात। तर जायते जण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले, तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात। तुमी झुजां आनी बंडांची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात। हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना। मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उप्रासतले। हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली, वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली। अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो। पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बंदखणीन घालून राजां आनी राजपालांच्या फुड्यांत व्हरून दुमाळो दितले। स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सुयोग जातलो। म्हणटच
कसलो प्रतिपाळ करचो तो आदी फुडेंच तुमी चिंचे न्हय म्हूण घट मनान धरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमची आवय बापाय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवां पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप आनी तिसरें वाचप फुडें ज्यो भिरांकूळ गजाली घडच्यो आसात ताचे विशीं आमकां सांगतात. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें मालाकी प्रवादी लोकांक सांगता एक दीस येतलो तो भिरांकूळ दीस. कोणें वायट केलां तांची झडती जावन तांकां ख्यास्त पडटली. पूण जीं नितिवंत जिवीत जियेल्यांत देवाची खरी भक्ती केल्या तांचेर सुर्या परी देवाचो उजवाड फांगतलो. तिसऱ्या वाचपांत जेजू कांय गजाली सांगता. पयले सुवातेर जें कितें ताणें बाकीत केलें तें जेरुजलेमा विशीं. जेरुजलेमाचें मंदीर इस्रायल परजेन बाबिलोन शारांत थावन येतोच परत्यान बांदलेलें. पयलें मंदीर सालोमोन राजान बांदलेलें, ताचो नाश जालो. मागीर परत्यान परजेन तें बांदलें. आनी जेजू जल्माचे कांय वर्सां आदीं हेरोद राजान त्या मंदिराची नेटवणूक केली. बरें बरें मार्बल फातर हाडून ताणें तें मंदीर सजयलें, नेटयलें आनी तें पळोवंक एकदम सोबीत दिसतालें. देखून जेजूचे शीस त्या मंदिराची तोखणाय करतात, कितलें सोबीत, कितलें बरें अशें. आनी जेजू म्हणटा एक दीस येतलो हें मोडून उडयतलें. आनी तें घडलें. क्रिस्त शक 70 वर्सां 70 AD रोमकारांनी येवन मंदीर मोडून उडयलें आनी कितल्याशाच इस्रायल लोकांक मारून उडयले आनी कितल्याशाच लोकांक बंदखणींत व्हरून घाले. आनी जेजू उलयता ताच्या शिसांक फुडें कितले त्रास मेळटले ते. आनी तेंय घडलें. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक खूब त्रास सोंसचे पडले, जीव दिवचो पडलो. पूण इतलें आसून सयत जीं प्रामाणीक उरलीं तांकां जैताचो मुकुट मेळ्ळो. खूब जाणांक मार्तीरपण फावो जालें. पूण जेजू म्हणटा दुमाळो येतना भियो नाकात. तुमचींच घरचीं मनशां तुमकां धरून दितलीं, तुमकां निती सभेंत उबी करतलीं. तेन्ना कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. हांव तुमकां एक जीब दितलो आनी तुमच्या दुस्मानांक तुमी हारायतलीं. आतां हें सगळें केन्ना घडतलें काय कोणाकूच खबर ना. कित्याक जेजू
मागीर फुडें आपल्या दुसऱ्या येण्या विशीं उलयता. तो दीस केन्ना काय आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवेस्वर 20:4 वळ 30:6 हातूं जेजू म्हणटा, देवदूतांक आनी मनशाच्या पुताक म्हणजे आपणाक कोणाकूच खबर ना, फकत देवा बापाक तो दीस खबर आसा. म्हणजे हें जें कितें आतां आमी पळयता संवसारांत, हें देवान रचलेलें, एक दीस ताका जाय तेन्ना तो तें सगळें आपणाशी पाटींग घेतलो. म्हणजे ह्या सगळ्याचो नाश जातलो. आनी हें आतां आमकां विज्ञान सुद्दां हें सांगता, दर दिसा सुर्याची ताकद इली 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 उणें जायत आयला. आनी एक दीस सुर्या ना जाल्यार ह्या भुंयचेर आमी खंय वाचतले? कित्याक सुर्याचो उजवाड नासतना दीस काडूंक जायना. पूण आतां आमी कितें करुया? रडत बसुया? ना, तें आमकां दुसऱ्या वाचपान सांब पावलो सांगता तेसलोनिकारांक. कित्याक ताणें आयकलें कांय तेसलोनिकार आतां म्हणटात, हा जेजू आतां येतलो न्ही, कित्याक बेश्टे आतां आमी वावर करुया, सुशेगाद बसुया, खावया, जेवया, पिवया, मजा करुया. तो तांकां म्हणटा, कोण तुमच्या मदें काम करिना ताणें जेवंक फावो ना. म्हणून तो म्हणटा, जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालतां आनी तांचे लागीं परततां, तांणी वेळ पाड करूं नये, तांणी आपलो वावर करूंक जाय. ही सगळीं वाचपां आमच्या जिविताक आमी लागू करुया. जेजू केन्ना येतलो तें आमकां खबर ना आनी ताची आतां गरजूय ना आमकां. पूण एक गजाल आमकां खबर आसा सगळ्यांक, एक दीस आमी हो संवसार सांडून वेचो पडटलो. आमच्या जिवितान एक सेकंद सयत आमकां चड मेळचें ना. तर आमचो शेवट आसा तो सासणाचें जिवीत. तें दोळ्या मुखार दवरून आमी आतां तयाराय करूं नाका. पण हेर तयारी आमी कितली करता? आमकां घर बांदूंक जाय, जागो आसा. मागीर आमकां घर कशें जाय, त्या घरांत कितें कितें आसूंक जाय तें सगळें चिंत्ता. मागीर एक बरो आर्किटेक्ट सोदता, एक बरो इंजिनियर सोदता, एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर सोदता. आनी मागीर ते सगळें प्लॅन काडतच तें व्हरून आमी पंचायतीन दिता. आनी मागीर पंचायत तें सगळें तपासून पळोवन मागीर परवानगी दिता घर बांदूंक. मागीर आमी घर बांदता न्ही. कोण उठलो सुटलो म्हणून घर बांदूंक वता? ना, जाय ती तयाराय जाय, जाय तें चिंतूंक जाय. तशेंच काजार जातली, कितली तयाराय करतात? चडशी भायल्या तयारेक ती चड म्हत्व दितात. हें दुर्दैव. हॉल खंय बूक करुया, बँड खंयचे हाडुया, क्वायर खंयचो हाडुया, मागीर जेवण कसलें, असल्या भायल्या गजालींचेर कितेंय जावं, पूण तयारी जाय न्हय. उठलो सुटलो फाल्यां काजार जावंक जाता, चिठी वाचूंक जाय, दोतोनीक वचूंक जाय, हें सगळें आसा न्ही. म्हणजे खंयच्याय कामाक जाल्यार तयारी गरज आसा. तर आमच्या मरणाची आमी तयारी करूं नाका. आतां मरणाची तयारी म्हणजे कितें करूंक जाय? रडत बसुया? न्हय बाबा, म्हजें जिवीत हांवें देवाक मानवता तशें जियोंक जाय. म्हणजे देवाचे उपदेश हांवें पाळूंक जाय. जेजूची शिकवण हांवें म्हज्या जिवितांतल्यान जियोंक जाय आनी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. कित्याक हांव मरतच म्हजी जडती तेन्नाच एक जातली, ती खासगी जडती. आनी ताचेर आदारून इनाम वा ख्यास्त हांवूच म्हजेर ओडून घेतां. ते देव ख्यास्त लायता न्हय. देवाक कोणाकूच ख्यास्त लावंक नाका. देवाक सगळीं आपणाशी परत आयलेलीं जाय. पूण आमकांच नाका जाल्यार देव कितें करतलो? तो सोडता. हांवें तुका मेकळीक दिल्ली, उजवाडांत वचूंक वा काळखांत वचूंक, सता कडेन वचूंक वा फटिंगपणा कडेन वचूंक,
बरे वाटेन वचूंक वा वांकडे वाटेन वचूंक हांवें तुका मेकळीक दिल्ली न्हय. तुवें जर वांकडी वाट विंचून काडला बरें, तुजी खुशी म्हणटलो न्ही देव. देव कितें आडायतलो? ना, देव आडायना. कित्याक एक आमी उडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमकां मनशांक देवान दिल्ली कांय देणी आसात. एक आमकां उलोवचें देणें दिलां, तें तशें मनजातीक ना. भोव थोड्या आवाजान ती कितें तांचे मदें उलयतात, पूण जशें आमी उलयता तशें मनजातीक उलोवंक जायना. आमकां विंचून काडचें देणें दिलां देवान, हें वा तें. मनजाती कडेन तशें ना. मनजात देवान तिचे थंय घाल्ले एका जिविताच्या चाली प्रमाणे मनजात जियेता. कावळो पळया, कितलेशा वर्सां पासून तसोच गोंठेर बांदता. तो कांय बदलता ना, तो बदलिना, तो तसोच करीत आसा. कीर आपणाच्या पद्दतीन गोंठेर बांदतात, तशेंच कितलेशा वर्सां पासून गोंठेरान व्हडलो कांय बदल जाल्लो ना. कित्याक ते देवान तांकां कितें निर्मिलां ताचे प्रकार तीं जियेतात. पूण आमकां मनशांक मेकळीक आसा. म्हणटच आयचीं वाचपां आमकां जागयतात. तुवें बरें जिवीत जियोंक जाय, कित्याक तुजो शेवट तो. तूं हांगा रावंक येवंक ना. हें जर आमी समजून घेतलें, मागीर ह्या संवसारांत आमी कितल्या मोगान शांतीन एकवटान जियोंक जाता न्ही. कित्याक आमच्या मदें झगडीं, आमच्या फामिलींत भाटां खातीर झगडीं, बापायच्या पयशां खातीर झगडीं. कित्याक आमी आमचो शेवट विसरल्या. येताना आमी कितें हाडूंक ना, वेताना आमी हातलें कांयच व्हरचें ना. हें जर आमच्या मतींत आसा, मागीर बरे भशेन आमी एकवटान मोगान जियोंक जाता. म्हणटच आयच्या मिसा वेळार आमी ही कृपा मागुया. आमचो शेवट दोळ्या मुखार दवरून आमचें जिवीत देवाक मानवता तसलें जावंक देव आमकां कृपा आनी बळ दिवं. दया करून उबी रावात. आमचो बाबार तुसारून आमी म्हणुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, अंकवार मारये थावन जल्मलो, पौंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय थान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथॉलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पथकांचे बक्षणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचे सवें सदांच मोगाळ आनी मोवाळ. ताचे मुखार आमची मागणी आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी, यात्निकांनी आनी मोटवाशांनी आपल्या गोवलीक कार्य जियेतना आपलें जिवीत दुसऱ्याचे आनी ओदीक करून गोरिबाचे आनी भुरग्यांचे सेवा करचूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा, दोयालीस आमचे विश्वासान केले आमचे मागणे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी गोरिबाचे आनी भुरग्याचे होक राखूंक आनी सांबाळूंक आनी तांचे खातीर फावो तसल्यो सवलती निर्माण करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
मोयाल बापा दोयादीश आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणे आमी जोण एकल्या क्रिस्तावान आमकां दिल्ली गिरेस्तकाय उदारपणान आनी दुलोबायेन गोरिबां खातीर आनी निराधारी भुरग्यां खातीर वापरूंक आनी हे भाशेन सासणाच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मोयाल बापा दोयादीश आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणे गोरिबांचेर आनी भुरग्यांचेर ओनीत जाता ती पोलियोन आनी ओगी बसोना जावंक पूण जबाबदारेन प्रवादीक तालो उबारून तांकां बोरवोसो आनी जोईत दिवंक बापाची कृपा मागुया. मोयाल बापा दोयादीश आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणे मोगाळा बापा, सासणाचें जिवीत जोडूंक तुवें आमकां रचल्यांत. तर 4 दिसांच्या ह्या संवसारांत आमी आमचें सासणाचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरून तुज्या पुताची जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी जियोंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत गावया. C9 पान 31. C9 पेज 31. रुगल्यांक भेटो जाता दितले रुगल्यांक दिले देवाक पावले रुगल्यांक सोवे देवा रोपले मोगाल बापा बाबा बोयनी मारून घेया ही भेटवणी मोगाल बापा बाबा बोयनी मारून घेया ही भेटवणी. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आंगातले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली.
आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या महिमे वन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powi, nararatso sorves fortun. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू आमी दोताना आनी एकाची पियेता, इतले पवित्र वैभवानीचो आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता, सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. ह्या संवसारांत देवाक मानवता तसलें जिवीत जिवंक आमचो घाम आनी देवाची कृपा दोनांयची गरज आसा, तर
ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळें दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका तुजे एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्लेल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. गीत गावया. डी 40 आणि 2, पान 70 आणि 1, डी 42, पेज नंबर 71. तुझे फाट्यान येता जेजू आमच्या गोड्या, भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उड्या. जिताच्या उदका मारता जेजू आमचे विसव आसता. ओरोड्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदका दिता. तुजे फाट्यान येता जेजू आमच्या गोड्या, भुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. ओरोडाक जाय दोंगरार सोड्या जेजू आमची शुपाची चार. आमचे निर्भोर ओसो कुडी जेजू आमचे जिवीत आसी. तुजेच फाट्यान येता जेजू आमच्या गोव्या, भुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. ताचो एकवट पोटांत दवरतूं जेजू नव्यान लोकांक बांदूं. ताच्या काळजांत उत्सव भोवलाय जेजू हाडटा शांती संवसार. तुजेच फाट्यान येता जेजू आमच्या गोव्या, भुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या.
सोमी म्हणटा, हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी परातून मागशात तें सगळें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात आनी तें तुमचें जातलें. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या साक्रामेंतांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसात. फादर प्रताप नायकाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे वांगडी हांगसर बरोबर आमचे बरोबर वावर करतात आनी सगळी तयारी मिसाची सेवा धर्माची करतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. जावं आमचे संकिस्तांव वो वॉलंटियर्स आनी हेरां. त्याच बरोबर स्टीव आनी ताचो कॉयर आनी मिडियाचो वावर करतात. हेर आमचे गार्ड्स बायलांन वावरतात, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी व्हडे भक्तीन हांगसर येतात सकाळीं. मिसां आमची तुमी जाणत आयताराची ह्या आयतारा दीस आनी फुडल्या आयतारा दीस आसतली. पयलीं सकाळची मिसां 3 आमचे भाशेन, 6, 7 आनी 8, 9:15ची मीस इंग्लीश भाशेन. आनी हेरां दिसांनी 3 मिसां आसात. पयलीं 2 आमचे भाशेन, 6 आनी 7, 8ची मीस इंग्लीश भाशेन. 6 डिसेंबराचे म्हणल्यार हितून आतां फुडल्या म्हयन्यांत सायबाच्या कपेलान मीस जातलें 10 वरांचेर आमचे भाशेन. पूण ताच्या आदीं 9 आमी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तियोर्स घेता आनी थोडो नियाळ मागीर देवाच्या उतराचेर, आनी ताचे उपरांत मागीर मीस येता. आतां तुमी जाणत एकूच सुमान उरलां. फुडल्या सुमानांत आयतारा दीस जावन आसा क्रिस्त रायाचें फेस्त आनी सांगे 6 मीस आसतलें. ताचे उपरांत माडी फुडल्या आयतारा दीस 23 आसा. 24 थान सोमार थान नोयना स्टार्ट जातात. 24 ते 2 तारखेर पर्यंत आनी 3 तारखेर फेस्त आसतलें. त्या दिसा बुधवार जावन आसा. तर मिसांची मांडावळ अशी आसतली. प्रत्येक मिसा उपरांत 15 मिनट अंतर दवरलेलो आसा लोकांक येवपाक आनी वचपाक. आनी त्याच बरोबर पार्किंग लॉटानूय तांकां येवंक वचोंक मातशी संदी ती मेळटा तांकां, नाजाल्यार चड खेड जाता आनी ताका लागून मिसाकूय पावनात ती. 6, 7, 15, 8:30, 9:45, 11, 5 मिसां सकाळची आनी मागीर सांगे 3:30, 5 आनी 6:15, 6. तर हे भाशेन आनी हे निमाणी मीस इंग्लीश भाशेन आसा. आमचे तुमकां पोस्टर्स वॉट्सॅपाचेर धाडलेले आसा. त्याच बरोबर सगळो सेवा धर्म पुस्तिका ती आसा तितली तुमकां धाडलेली आसा. सगळ्यांक पाठोयात ती, सगळ्यांक धाडात, कित्याक लोकांक तें जाय. आनी मिसान ती हे भाशेन भक्तीपणी वांटो घेतात. न्हयच हांगसर पूण परदेसानूय तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या गोंयकारांक जाय. तर हो पोस्टर केलेलो आसा आमी. तर तुमकां जाय जाल्यार तुमचे कॉलनीन वो त्या जाग्यांचेर नाक्यांचेर तुमकां लावंक जाय जाल्यार आमी ते दवरल्यात थंयसर. तुमच्यान ते व्हरोंक जाता आनी थंयसर लावंक जाता. तुमच्या घरांनीच न्हय, घरांक तुमकां आमी वॉट्सॅपाचेर धाडलेलें आसा. पूण भायल्यान म्हणटा तुमकां मातशें लोकांक कळोवच्याक. तर हे भाशेन विशय जावन आसा बोरवासो आमकां फोटोयना देखून सांव फ्रांसीस शेवेराचे देखीन बोरवासाची यात्रेकारां जावया. Faith does not disappoint us. Hence, like St. Francis Xavier, let us be pilgrims of hope. हो विशय आमी निवडलेलो आसा. कित्याक बोरवासो आमकां फोटयना हें म्हणणें तूं पाप साहेबानूच स्टार्ट केलेलें आसा. हो विशय दिल्लो आसा आनी आमी ह्या कवळीक चिटीनूय तोच विशय घेवन आमी फुडें वतात. तर सगळीं जाणां उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू देवाचे बेसांव जोडूंक तुमची मान बागयात. सर्वेस्पर तुमकां बेसांव दिवं आनी सांबाळू. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागो. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां देवो. आनी सर पदवेदार देवाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसांव तुमचेर देवूं आनी तुमचे संगता रावो. आमचे सासणाचे जिवीत दोळ्या मुखार दवरून जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियोंक ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणे. सांत फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. या पासत बापान तुका संवसारान मैमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांवा पासत मागात. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सकता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं फादर. गीत गावया. यू 19 पान 240. यू 19 पेज 240. San Francisco Xavera, tuji kuru goya shara, tu Jesu soy nika, soda soy divo kormaka. Tu Jesu soy nika, soda soy divo kormaka. San Francisco Xavera, tuji kuru goya shara, tu Jesu soy nika, soda soy divo kormaka. Soy nika, soda soy di.